आमचे मदीं आसा आमची MLA मॅडम गिराजा लोबो, सरपंच रेशन, बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर, ASG हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आणि त्यांची टीम, तसेच माधोश्री सेवा ट्रस्ट त्यांचे डॉक्टर आणि त्यांची टीम, प्रेस मीडिया आणि तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आमी सदांच म्हणटा की दोळे आमकां जाय, बाकीचे कितें नासलें जाता. जर तर दृश्टी ना जाल्यार आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून रावचें पडटा. त्या खातीर गरजेचें आसा की तुमचे दोळे बरे आसपाक जाय. त्या खातीर वर्सांतून एकदा तरी तुमचे आय चॅकअप जावपाक जाय. जेन्ना मॅडमीन म्हाका फोन केलो आनी आमी महिला शक्ती म्हणून आमचो जो ट्रस्ट जाता तेच्या अंडर आमच्या महिला शक्तीच्या अंडर येता आनी ते ट्रस्टाक घेवन आमी आख्या विलेजींनी भोंवता. आनी जेन्ना मॅडमीन सांगलें की आमी आमच्या विलेजींनी आमी करया तेन्ना हांवें रोखडोच तो अरेंज केलो आनी आमच्या सरपंचांनी आमकां साथ बरी भेट दिली आनी मॅडमीन अशें सांगलें की आमी चश्मा भेट दिवया आनी जेंकां कोणाक हें आसा मोतयां खातीर तेंचें ऑपरेशन करूया. खरेंच बरें दिसता एक बायल मनीस जेन्ना बायलां खातीर काम करता आनी सक्सेसफूल जाता आनी तुमचे सारकी महिला जेन्ना अशे प्रोग्राम करता तेन्ना आवर्जून येता आनी तेजो लाभ घेता. मॅडम तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे अशें कार्य तुमी अशेंच करचें आनी आमकां सद्दां महिला शक्तीन तुमी फाटीबळ दिवचो. तर परत एकदा गोवा पंचायत महिला शक्तीच्या वतीन तुमकां आनी हांगा जमले. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडयता. आयज हे आमच्या ओशेल गांवांत फ्री आय चॅकअप विथ फ्री स्पेक्स आनी कंसल्टेशन फॉर फ्री आय ऑपरेशन इन केस ऑफ कॅटरॅक्ट ऑपरेशन. ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें आहा आमचे बायल गीता परब. शी इज बार्देस तालुका ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ महिला शक्ती अभियान. आमचे मदें आमचे सरपंच आहा आनी ते कलंगूटचे वॉर्ड मेंबरूय आहा, एक्स डेप्युटी सरपंच. आमचे मदें आमचे सरपंच बाय रेशन, वॉर्ड मेंबर बाब वैभव, वॉर्ड मेंबर बाब राजू, आमचो BJP मायनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष बाब स्टीवन आनी हांगासरलो विलेजर आनी आमचो बाब फैजल. ही इज टेकिंग केअर ऑफ ASG हॉस्पिटल. ASG हॉस्पिटल तुम्ही कोणा स्मार्ट मोबाईल हा कोणेय ओपन करून पळोवंक जाता. इट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आय हॉस्पिटल इन गोवा आनी कारांजाले हा तो. आनी आजच्या दिसा हे आमी काल सोड्या ऑफ कॅम्प घेतलेलो. 300 वयर लोकांनी हेचो लाभ घेतलो आनी आजच्या दिसा हांगा तुमचे दोळे चॅकअप जातले. फ्री वॉकलाय मेळटली आनी आय चॅकअप जाता तेन्ना कॅटरॅक्ट म्हणल्यार फूल मेवले जाल्यार आमच्या ASG हॉस्पिटलांत साकून तुमचे कन्सल्टेशन जातले आनी फ्री आमी तुमचे कॅटरॅक्ट ऑपरेशन फूल पडला तेजे ऑपरेशनूय करून दितले. सो हांव आयच्या दिसा बाय सरपंच आनी सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना आमी सांगलें की हांगा हे फ्री आय चॅकअप करपाक येता म्हणून तेणी आपल्या WhatsApp ग्रुपार घालून तुमकां सगळ्यांक हाडले आनी आपयले. आयच्या दिसा हांव खऱ्याक देव बरें करता आमच्या प्रेस भावांक दोगांयची. तुमी हांगा येयले, कवर केले आनी रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक घरा आनी कोण शेजारी सगळ्यांक आपोवचे आनी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां मेडिकल संदी हांगा गांवांत मेळटा. ना जाल्यार हेच तुमकां म्हापसा वचून पडटाले आनी वॉकला दोन फ्री मेळप ना. ऑपरेशनाक कॅटरॅक्ट ऑपरेशन फ्री जायना. मेडिकल तुमचे कडेन ते मेडिक्लेम कार्ड हा आसूं जाल्यार कॅटरॅक्ट ऑपरेशन इज नॉट कवर्ड अंडर दॅट कॉलेज दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना. तेजे अंडर ते कॅटरॅक्ट ऑपरेशन कवर जावंक ना. सो आमी आमदार म्हणून तुमचे कॅटरॅक्ट ऑपरेशनूय करतात. सो आयची ही संदी तुम्ही सगळ्यांनी घेवची, शेजाऱ्यांक आपोवचें.
आणि हे दोळे म्हणटा ते मेन आमचो हिस्सो, मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सांगला ते प्रमाणे वर्साक एक फावटी पूण चॅक करचे, कित्याक चडशे आमच्या भुरग्यांचे दोळे चॅक करचे, कित्याक ते आपले ते मोबायलार असतात, नाल्यार पयल्यो तरी गेमी गावतात आनी मागीर तो मोबायल हांगा हाडलो तो आनी लागीं जाता वी डोंट नो. आनी भुरगे सांगपाक लॉसतात की आपल्या गोकला पडटा ते कळ्ळे न्हू, फुडल्यान बसपाक तुजो बारीक दोळे करून पळयतात. सो भुरग्याचे दोळे हे करात, कित्याक मागीर ते वकला घालिना म्हणटकूच मागीर ते नंबर वाडत वयता. निमणे ते मोठ ते सोडाक घालूंक पडटा, ते लॉसतात सामकूच, क्लासीनूच मागीर वकला घालपाक लॉसतात. भुरग्याचे दोळे चॅक करचे. आनी आयच्या दिसा खऱ्यानूच ASG हॉस्पिटल आपली टीम घेवन येयल्ली आहा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बाय गीता परब आपले आख्खे मातोश्री ट्रस्ट, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे ऑल द आय स्पेशलिस्ट येयल्या तुमी, आनी तुमकांय सगळ्या आमच्या सरपंचाक, वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या स्टाफाक देव बरें करूं म्हणटा. एवरी टायम दीस हॉल इज available for us to do all the social service. Thank you very much. God bless you. Thank you. मनीसकान जगपाक लागून तेका लागून आमकां खऱ्यांनीच हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमची दिलारा मॅडम तशेंच आमचे गीता मॅडम, कित्याक हेंच्यांनी हो सगळो प्रोग्राम अरेंज करून आमच्या अशांकांक आमच्या पांया पर्यंत आमच्या हो फॅसिलिटी आमकां दिल्ली आसा. आनी तेच आमचे हे करून यूज करपाक आमच्या अशांकारांनी जाता तितले हांगासर येवन जाता. कित्याक आनी 2-3 वरां आसा जाता तितली ही फॅसिलिटी आमची घेवची आनी यूज आमच्या लायफाक लागून कितें तरी हे करून आमचे बेनिफीट घेवचे. तितून आमचे मॅडम दिलायला लोक लेडीन आपल्या तर्फेसून स्पॉन्सर केल्ले आसा. कित्याक ही आमची गोंय चश्मांचे फ्रेम जाता पळय न्हू, ते 3,000 मिनिमम 3,000 हेचे सगळे स्पॉन्सरशीप आमची मॅडमीन केल्ले आसा. तशेंच कोणाक कॅटरेक्ट जे मोती बीन पडलेले आसा दोळ्यांनी तेंचे पासून तेंकां ऑपरेशन पासून ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही मॅडमीन आपल्या स्पॉन्सरशिपान आमकां अशेलकारांक हे कोणाक जाल्ले आसा तेंकां ही आपूण दिवपाचें आसा. तर खरेंच ह्या हितून आपूण आमी अशेलकारा कडसून आनी मॅडम तुमकां खरेंच थँक्यू म्हणटा. तशेंच आतां मॅडमीन 2 उतरां फुडलें कितें आसा तें मॅडम गीता परब बद्दल म्हणजे सगळ्यांची अवतरांचो आभार मानतात. तशेंच सगळ्या लोकांक मेळटली, सगळ्यांनी आय चॅकअप करून चश्मा घेवची ही तुका सगळ्यांक विनंती करता आनी हो प्रोग्राम सोंपलो म्हणून जाहीर करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.